हलदणचे फामाद सेंट लॉरेन्साचे फेस्त बुधवारा भाविकांनी मोठ्या उमेदीन मनयले। व्हडा प्रमाणात भाविकांनी हजेरी लावन सांत लॉरेन्साचे बेसांव घेतले। ह्या फेस्ताक खासा साश्टीसावन भाविक मुजरत येतात, तशेंच नुस्तेकार भाव आनी तारवटी लोकूय येतात, अशी माहिती फादर सेविल आंताव हांणी दिल्या। आरडेक्स कॉ खातीर हलदणच्यान जोसेफ फर्नांडीस। This is the parish of St. Lawrence. St. Lawrence is a great saint of the church and the patron of different types of people, groups and a lot of people. So a lot of people come here especially on feast day to venerate St. Lawrence, and we are very happy to celebrate his feast day today. Wish you all a very happy feast. Today people come with faith to this place. They come to pray and they come with their intention and with faith. And because of that today we have a lot of things in our heart. God will bless them, and I wish them all a happy feast of St. Lawrence. What is the special of this feast? Because first and foremost he was a deacon, and as a deacon he has done a lot of services to the church as well as to the people. People come with faith, that those who have worship come with faith in the church. स्पेशलिटी किती या मिसाचे? ह्या मिसाचे आमचे हे सीमॅनाचो तो कॅप्टन न्हू कोपीत कॅप्टनाचे वचून ते थोडे तारवटी बी आहा पळय ते येतात। जाय तो भायलोय लोक येता हांगासर कित्याक? ते सालसेत बा चड करून कित्याक ते सीमॅनाचो हे न्हू तो ते चड करून ते बोटीकारांचेच हे नुस्तेकारांचो। तूं वर्साचे वर्सा हांगा येता? कित्याक येता? म्हणजे भलाके पसत येता ना कितें लागून येता। ओके, कितले जाणां येतात तुमी? आमी तर 10 जाण येता। वर्साचे वर्सा येता। कितें मेळला तुमकां हांगा येवन? अशें करून दुयेंस बारलें अशें करून कितें भलाके अशें करून जाता, अशें करून कितें आंग दुखोतें बी अशें करून हें जाता आमकां। आनी ह्या फुडें येयत रावतली तुमी? हे तुमचे हात अशें करून भलाके आसल्यार येवपा जाता न्हू, तें येताय न्हू अशें करून चड अशें करून हें बी जालें जाल्यार येवपा जाता न्हू तें।